यूथ ऑफ GSB ऑडियन्स हांगा नमस्कार. पयर मी कन्या पुजे विषयी तुमकां सांगिल्लें. तुम्ही मस्त जणांन रजिस्टर केला, कंडापटे जणांन रजिस्टर केला म्हळ्यार विषय आमकां कळटच. वेंगट वेंगट गांवां देखून रजिस्ट्रेशन केला तुम्ही 10 वर्स देखून 25 इयर्सा भितर चेल्ल्यो कोण आसा की तुम्ही रजिस्टर कर का म्हणून आमी निमगून घेतले. आनी कोडयालान तूं असल्यार जो आसपासांत असल्यार तुम्ही येवन कूपन कलेक्ट करायची आणि खंयच्याय टायमार फ्री असल्यार त्या टायमार येवन देवस्थानांत कूपन कलेक्ट करायची म्हणलें. अपास एक माहिती दिता आसाची कॉल आणि तुमगेले व्हॉट्सॲप मेसेजाक रेस्पॉन्स दिवचो जत्तना म्हणून इत्याक म्हळ्यार तितली जनाले एंट्री येतस कोणाक कशी कदना रिप्लाय करची म्हणून कळना म्हळ्यार तितले एंट्री आशिल्ले निमित्त जाल्यार तुम्ही कसं करायचे म्हळ्यार व्हॉट्सॲपार तुमगेल नांव तुमगेल पेरेंट्साल नांव गोत्र आणि तुमगेल प्लेस खंयची प्लेस देखून तुम्ही येतसाची म्हणून एक घालन सोड्याची त्या तुमगेले रजिस्ट्रेशनाची कसं नाही टेन्शन कर का म्हणून ना मात येवन कोण घेऊ नकाची मस्त जन यूथ ऑफ GSB नंबराक कॉल करून निमगे तसाची कशी रजिस्ट्रेशन करचे आम्ही पेटयला रजिस्टर्ड नव्या म्हणून सांगून तुमगेले रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी जावन आसता. तुम्ही कसं कर का म्हळ्यार व्हॉट्सॲपार तुमगेले डिटेल्स पेटयल्यार जालें कांय मात येवन कोण घेऊ नकाचे आणि हांगासल्यार येवन कलेक्ट करायची कूपन मेळटा तुमकां. कूपन कलेक्ट केल्यार तुमगेलें रजिस्ट्रेशन जाल्ला म्हणून चेरतो जावन यांची अक्टोबर 1 तारखेक 12 घंट्याक तुम्ही कोडयालचे वेंकटरमण देवस्थान येवन पावका आणि कन्या पूजा कार्यक्रम जाता. लास्ट डेट रजिस्टर करूं कदन म्हळ्यार 5 गुरुवार 29th रात्री 7 घंटे भितर तुम्ही रजिस्टर करता. त्या जत्तर मागीर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आसना तशें जावन तुमी फॅमिली अँड फ्रेंड्सां सांगायची आणि तुम्ही मेसेज करून आसतना पास रिप्लाय येनी जाल्यार टेन्शन करू नकाची. तुम्ही कॉल करतना काणी जाल्यार टेन्शन करू नकाची म्हणल्यार खातीरची आमी व्हिडिओ करून तुमकां माहिती दिता. अशें कन्या पूजन तू मस्त मस्त जन भाग घेयाचे आणि स्वामीला प्रसाद घेयाचे म्हणून आमी आपास निमून घेता. धन्यवाद.